मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस म्हणटा. आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची 6 चीट 54 ते 59 पर्यंत. आनी आयज आमी ह्या शिवर्तना वयर आमी आयज नियाळ करुया. आमी आयकलां ह्या दिसांनी की जेजून एक व्हडली मिलाक केली. 5 उणे 2 निस्तीं आनी वजारांच्या वजारांक ताणें तांची पोटां भरलीं. आनी लोक जेन्ना ती मिलाक पळयता ते जेजूच्या फाटल्यान लागतात आनी जेजूक आपलो राजा मानूंक सोदतात, राजा करूंक सोदतात. पूण जेजू तांचोल्यान पयस वेता. ताका तांचो राजा जावपाक खोशी ना, कित्याक ताजी राजवडकी जावन आसा सर्गीची, ह्या संवसाराची न्ही. म्हणटच तो दुसरे वाटेन वेता आनी हो लोक ताच्या फाटल्यान वेता. आनी जेन्ना ते जेजूक मेवतात, ते जेजूक विचारतात, जेजू तूं केन्ना हे वाटेन येयलो? आनी जेजूक सांगतात की जेजू आमी तुजे पाटलादार जातले. आनी जेजू जाणो की खरेंच ते पाटलादार जावपाक ताच्या फाटल्यान येवंक ना, पूण तांची पोटां भरपाक ते आयल्यात. कित्याक ते पळयतात जेजूक कितें की जेजू तांची भूक पयस करतलो, तांकां बरीं घरां दितलो, त्या रोमनकाराच्या राज्यांतले तांकां सुटका दितलो आनी सगळें ह्या संवसारांत बरें करतलो. पूण जेजूची शिकवण तांकां दुसरीच. जेजू कितें म्हणटा तांकां, तुमी फकत पळयल्या म्हज्या फाटल्यान आयल्यात कित्याक तुमकां तुमचें पोट मारपाक, तुमची भूक मारपाक तुमी म्हज्या फाटल्यान येयल्यात. पूण हांव तुमकां सांगतां की म्हजें मांस खायत जाल्यार आनी म्हजें रगत पियेत जाल्यार खरेंच तुमकां ओत्मीक जेवण मेवतलें. तुमकां खरेंच ओत्मीक जिवीत तुमी सारतल्यात ह्या जिवितांत. आनी तांकां हें सजमना. कित्याक ते जावन आसा संवसाराचे मनीस. तांचो दुसरो जोड अजुनूय जावंक ना. अजुनूय ते जेजूचेर बावाट दवरिनात. ते फकत पळयतात आपले पोटां. खंय पोटां भरपाक, खंय आपले दिसपट्टो गिराज मेवतलो अशें चिंतात ते. आनी जेजू तांकां म्हणटा, तुमी म्हजें मांस खायत जाल्यार, म्हजें रगत पियेत जाल्यार तुमकां ह्या संवसारांत सर्गीचें राज फावो जातलें. ह्या संवसारांत मोत्तकूच न्हय. आनी ते सजमतात, हो न्ही जेजू? हो जावन आसा जुजेचो आनी मारयेचो चेडो. आयज आमी सांत जुजेचें फेस्त परगट्टा आनी ते सजमतात, हो जावन आसा जुजेचो चेडो, मारयेचो चेडो, नाजरेतांतलो. आनी ते सजमनात की खरें जेजू जल्मला बेतलेहमान त्याच्या गांवांत आनी पवित्र आत्म्याच्या उदेशी. पूण जेजू तांकां कसली सजमणी दिवपाक तयार ना. कित्याक तो जाणो तांकां सजमणी दीत जाल्यार ते आयकूंक तयार ना. कित्याक तांची मनां फकत भरल्यान कितें की जेजू तांचे दिसपट्टो गिराज दितलो, तांचे त्रास पयस करतलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा तांकां म्हजें मांस खावंक जाय, म्हजें रगत पिवंक जाय, हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ कितें? जशें आमी आमची पोटां भरतात, जेवण आमच्या तोंडांतल्यान खान, तशेंच आमची ओत्मीक भूक, आमच्या ओत्म्याची भूक जी पयस करूंक जाय, ती पयस करता आमी जेवण आमच्या तोंडांतल्यान खान न्हय, पूण आमच्या कानांतल्यान देवाचें उतर आयकोन आयकोन आयकोन. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरता तें आयकून, तेन्नाच की आमी जेजूचें मांस खाता आनी जेजूचें रगत पियेता. आतां तुमी सजमतात की आमी मिसाक वेता, आमी कोमयाक येता. वय, आमी जेजू कोमयान घेता खरेंच. पूण आतां ह्या दिसांनी आमकां मिसाक वचपाक चान्स ना. कित्याक आयज आतां कोरोना वायरस चलता. म्हणजे ह्या दिसांनी आमच्यान ओत्मीक जेवण खावंक जायना. वय, आमच्यान जाता. कशें? देवाच्या उतरा वरवीं. आनी जेजू म्हणटा, जेन्ना आमी ताचें उतर आयकता आमच्या कानांतल्यान आनी त्या उतराची सजमणी घेता आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सारता, तें उतर पाळटा आमी आमच्या जिवितांत, तेन्ना खरेंच आमी ताचें मांस खाता, ताचें रगत पियेता. आनी सायबीण मांयन जेन्ना आंज बोडवेक गाब्रियलाक म्हणलें, जावं तुज्या उतरा सोवें, कित्याक आंज बोडवो
गाब्रिएल आयलो मारये कडेन आनी म्हणूंक लागलो तूं कोरबेस जातली आनी तुज्या कुसव्यान जातलें एक ल्हान भुरगें आनी ताका नांव दितलो तुमी जेजू. आनी तीच म्हणटा हांव कसल्या मनशाक नोको, ती काजार जावपाची आसली जुजे कडेन पूण आजून तिचें काजार जावंक नासलें पूण तिका त्या उतराचेर भावार्थ आसा आनी ती म्हणटा जावं तुज्या उतरा सोवें. त्याच उतरा पोरमोणे जेन्ना ती गाब्रिएलाचें उतर आयकलें, देवाचें उतर आयकलें, तेन्नाच कितें उतर तिच्या कुसव्यान मास जालें. तशेंच भाव भयणीनो, हें उतर जें आमी आयकता देवाचें सद्दां तें आमच्या कुसव्यांत, आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत तें मास जाल्या बगोर आमी केन्नाच आमची ओत्मीक बूक आमी पयस करचें ना. देखून आमची ओत्मीक बूक, आमच्या आत्म्याची बूक आमी पयस करपाक आमकां गरज देवाचें उतर आयकून आयकून ताची सजमणी घेवन आनी तें उतर पाळून, आनी तेन्नाच की आमी खरेंच हें सर्गीचें सूख ह्या संवसारांत आमी जियेतले. मोत्तकूच न्हय, कित्याक जेजू म्हणटा जो म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता तो केन्नाच मरचो ना. आमी सगळीं मरतलीं ह्या संवसारांत. सगलो लोक, आमची पांय माय, म्हजी पांय माय मेली ऑलरेडी. आमची सगळीं जी आमची शापाय सगळीं आमची जी आहात आमच्या फॅमिलीन ती सगळीं भायर पडून गेलीं. ती जेजूचेर भावार्थ दवरतालीं. पूण जेजू म्हणटा जेन्ना तुमी मांस खातात आनी रगत पियेतात तुमी केन्नाच मरची ना. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ की आमची जी कूड आहा ती ह्या संवसारांत उरतली, ती कुसतली, पूण आमचो आत्मो जो नो जाला जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला, जेन्ना वो आमचो आत्मो आनी आमचें जें मन आमी बदलना देवाच्या उतरा वरवीं, तें मन आनी तो आत्मो सारतलो सासणाच्या सासणांक. आनी देखूनच भाव भयणीनो, आमकां गरज हें उतर खावपाक, हें जेजूचें मांस खावपाक, हें ताचें रगत पिवपाक ताच्या उतरा वरवीं. आनी जेजू म्हणटा जेन्ना तुमी मांस खातात म्हजें आनी म्हजें रगत पियेतात तुमी केन्नाच मरचे नात, पूण तुमी सासणाचें जिवीत सारतल्यात. देखून आयज भाव भयणीनो, आमी कितें करपाचें? कितें गरज आमची व्हडली? मागण्याची ना, मागणें करूंकूच जाय, पूण व्हडली गरज जावन आसा आमी भावार्थ धरूंक जेजूच्या उतराचेर. आनी जेन्ना आमी त्या उतराचेर भावार्थ दवरता, तें उतर आमी सजमून पाळटा, तेन्नाच की आमी खरेंच जें जेजून जोयत हाडलां आमकां कुर्सार मरोन आनी पुनर्जीवन जावन, तें जोयत आमकां ह्या संवसारांत मेवतलें. आनी मत्तकूच आमी जेजू कडेन सासणाच्या सासणांक आमी जियेतले. आयज तुमकां ह्या फेस्ता दिसा, सान जुजेच्या फेस्ता दिसा तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव खरेंच एक बरें फेस्त म्हूण हांव तुमकां आवडयता. आनी जुजे सारके, जुजे भाशेन, जुजे बायबलांत तुमी वाचत जाल्यार जुजे केन्नाच उलयना. तो फकत आयकतालो मनीस. ताका सपनां येता, देव ताचे कडेन उलयता, पूण तांचें एकूय उतर आमी केन्नाच आयकना जुजेचें. जुजे फकत आयकतालो. तो इतलो सादो मनीस आसलो, इतलो खालतो मनीस आसलो, तो फकत देवाचें उतर आयकतालो आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तो पाळटालो. देखून आयज जुजे सारके भाशेन, जुजे भाशेन आमी देवाचें उतर आयकोया आनी तें उतर आमी पाळुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव एक खरोच बरो दीस हांव आवडयता. आनी तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज फाल्यां सदांच जेजूच्या उतरा वरवीं आमकां तें जैत मेळोन ह्या संवसारांत खरीच स्वर्ग म्हूण मानून आमी ह्या दिसांनी चलुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव थँक्यू म्हणटा. तुमी आयकतात म्हणून ह्या दिसांनी देवाचें उतर. खूब म्हाका फिडबॅक येता की आमच्या जो लोक कोंकणी उलयतात तांकां आमचे भाशेन देवाच्या उतराची सजमणी जाय म्हणून. आनी हांव इतलो खोशी आहा की आमच्या भाव भयणी खरेंच देवाचें उतर आयकता. आनी देखून हांव तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक खरेंच हें देवाचें उतर तुमकां तुजो भावार्थ गोड जावपाक हांव तुमकां आवडयता. गॉड ब्लेस यू. आनी फाल्यां हांव तुमचे कडेन परतून उलयतलों.